गोंय सरकारान फुडें फक्त मोजक्याच खेळांक आदार दिवपाचें थारायल्यार अजाप जावचें न्ही। 40-50 खेळां फाटल्यान लागचे परस मोजक्याच 10-12 खेळांचेर सरकारान लक्ष दिवचें अशें खेळां मळावेले लोक सुचोवंक लागल्यात। मडगांव स्पोर्ट्स इन गोवा ह्या खेळाचे पुरवणी आनी डिरेक्टरीचें प्रकाशन करतना खेळा संचालक VM प्रभुदेसाय उलयतालो। हाचेर सगळ्यांनी विचार करचो, ताचेर वाद जावं येता अशी शक्यताय प्रभुदेसायान उक्तायली। आता हांव कॉन्ट्रोवर्सीक एक तोंड हे करता अशें न्ही, कॉन्ट्रोवर्सी रेशप करता अशें न्ही, पण एक मतप्रवाह हल्लीच्या फाटल्या एक म्हयनो 2 म्हयन्या भितर गोंयच्या खेळा मळार येवपाक लागिल्लो आसा, व्हांवपाक लागिल्लो आसा। स्कूल ऑफ थॉट म्हणटात ताका इंग्लिशीन, की इतले खेळ आमकां जाय हय। सो एक मतप्रवाह आसा की इतले 45-50 खेळ आसचे न्ही, कमी आसचे, 10, 15, 20 आसचे। आणि बाकीच्या खेळांनी जे आसा ते स्वताची चूल आसा ती स्वता चलोवची, स्वताचे जे वेव्हार आसा तो तांणी आपल्या हिकमतीचेर चलोवचो, गव्हर्मेंटा कडल्यान तांकां कमीत कमी आदार मेळचो। आणि जे सिलेक्टेड असे प्रायोरिटी स्पोर्ट आसा तांकां मॅक्झिमम बेनिफीट, मॅक्झिमम सवलती ज्यो आसा त्यो सरकारा कडल्यान मेळच्यो, अशा प्रकारचो एक मतप्रवाह गोंयांत सुरू जाल्लो आसा। आणि हांव मुद्दम नमूद करपाक सोदतां की कांय खेळांचे हांगा मॅच कारभारी आसात, म्हणटकच हाचेर तुमी थोडो विचार करचो, हाचेर गोंयभर सबंद गोंयभर चर्चा जावची। मडगांवच्यान आमचो खबराकार प्रतीक परब। नार्वे पंचायतीक विचारनासतना तोरेवाड्या ड्राय डॉकाच्या नांवान बेकायदेशीर काम चल्लां। खारफुटी कापून CRZ नेम मोडून हें बांदकाम चल्लां। पंचायत म्हणटा तांकां कांयच कल्पना दिल्ली ना। गांवकारांक ह्या प्रकल्पा विशीं कांयच खबर ना, मात हो कोळशाचो प्रकल्प आसूये असो लोकांक दुबाव। लोकांनी हे बेकायदेशीर प्रकल्पाक खर विरोध केला। नार्व्या तोरेवाड्यार हे प्रकल्पाचे काम सुरू जाला। पंचायत म्हणटा काम सुरू करचे पयलीं तांकां कोणेच विचारूंक ना। भरती रेशे सावन 100 मिटरा भितर हे शेडीचे काम चल्लां। हो प्रकल्प कसलो ते नेमकें कोणाकूच खबर ना। प्रकल्प कोळशाचो आसूं येता असो लोकांक दुबाव, म्हूण लोक ताका विरोध करतात। जेन्ना आमी कलेक्टराक जेन्ना लेटर करून हाडले तेन्ना तो एग्रीकल्चर एरिया म्हणटा, तर ही तर आतां एक शेड बांदलेली आसा, ती आमची टोटली CRZ 100 मिटराच्या भितून आसा। रेल्वेचो ट्रॅक येवपाचो आनी तो ट्रॅक येवन ते कोळसा हांगा डंपिंग करपाचें। पंचायतीची मान्यताय नासतनाय प्रकल्पाचे काम बरेच नेटान चल्लां। हांगा बोटी हाडून दवरल्यात, खारपुटीची झाडां कापल्यात, लायटीचे बेकायदेशीर कनेक्शन ओडून हांगा शेड उबारल्या। आमकां पंचायत कांयच कळना, इल्लीगल सामकें हे करता ते। शेनवारा थंयचो आमदार आनी उपसभापती अनंत शेटान लोकांक घेवन प्रकल्पाचो वाठार पळयलो। तोय म्हणटा हो प्रकल्प येवंक जायना। ग्रामस्तरापासून संबंध शासन यंत्रणा सुद्धा हाका विरोध आसतलो। 1 ऑगस्टाक पंचायतीन हे प्रकल्पाची पळोवणी केल्ली, मात आज मेरेन कसलीच कारवाय जावंक ना। CRZ वाठारांत आशिल्लो प्रकल्प बेकायदेशीर हे खबर आसूनय प्रकल्पाचें काम चल्लां आनी पंचायतीका इतलो ते पत्तो लागूंक ना हेच मोठे अजाप। प्रुडंटा खातीर उदय परब। गोंय मुक्त जावन 5 दशकां जावन गेलीं, मात फोंडें शारासावन 5 किलोमिटरांचेर आशिल्ले पांचमी वाड्यार वचपाक अजूनय रस्तो ना। गांवांत यो वच करपाक रस्तो नाशिल्ल्यान लोकांक गांवा भायर भाड्यान घरां घेवन रावचें पडटा। कोणीय दुयेंत पडल्यार पायण्यात घालून व्हरचो पडटा। रस्त्याचें काम अर्द्यारूच बंद उडयलां। विवेक प्रभूचो रिपोर्ट। आतां 8 वर्सां जालीं त्या घराक आमचे ते सायडीन सगळें मोडलां। सो आतां आमकां रस्तो ना न्ही, ताका लागून आमकां कितें जावं तें हाडटलो करतलो, कितें बांदतलो म्हटल्यार आमकां कांयच करूंक मेळना, कित्याक रस्ते शिवाय आमकां कांयच करूंक मेळना न्ही। भुरग्यांक लागून म्हाका सगळें रावचें पडलें, खूब त्रास जाता। म्हणून हांव इतलें सरकारान मागता मातशें सरकारान तेजेर लक्ष घेवचें आनी तो रस्तो मातसो बेगीन करचो। आमचे सगळे कुळागर हे सगळे आमचे सगळे हांगा आसा, सगळो संवसार सोडून आमकां भुरग्यांक लागून सगळें रावचें पडटा, फक्त एका रस्त्याक लागून। वर्सां जालीं, 12 वर्सां पयलीं ह्या गांवाक रस्तो स्टार्ट केल्लो, पूण तेन्ना हो रस्तो हांगासर सुद्दां मेजलो तेंच्यांनी आनी फुडलो डायरेक्ट करतले म्हणून सांगलें आमकां, पूण तशें कांय जालें तेन्ना। आनी आतां जो परत आतां जो स्टार्ट जालो रस्तो तो एक लास्ट गेल्या म्हयन्या सप्टेंबरान स्टार्ट जाल्लो, पूण तो अजून काम इतलेंच जाल्लें आहा, एक पुलाचें काम जालां आनी फुडें कांयच जाल्लें ना। हांगसरले कोण बरे विले ना जाल्यार आमकां व्हरपाक खूब त्रास पडटा। आमी एक पायणे बांदतात, झोपाळो सो बांदून आमी कोणी बरो ना जाल्यार ताका हांगसरल्यान सकयल व्हरतात आनी मागीर तांकां डॉक्टरा कडेन करतात। कितें हाडटलो बाजार हाडटलो जाल्यार आमकां मातयेन हाडचें पडटा। आमचें हें घर आसा, तें घर बांदतलो जाल्यार आमकां घराक हांगसर कितें करतलो जाल्यार हें ना, सोय ना, त्या खातीर आमकां रस्तो चड गरजेचो।
आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.